सुयश सुरवात तुजे कडच्यान करता. पावसान इतली गजाली एक्सपोज केल्यो. स्मार्ट सिटी धरून कला अकादमी, हायवे धरून रस्त्यांची कामां, गटारां धरून तुगे ताजमहाल सगळे मुळे तुगेले पावसान एक्सपोज करून उडयले. की बारीक आतां असो कांय पावस पडलो ना की सारको हुंवार येवन सारको ढगफुटी बी जाली. तशें जाल्यार तरी समजुपा जातालें. पण ही ढगफुटी जायनासतनाच आमकां अशी रजावां आयकुपाक येवपाक लागली की पावस न्ही तो पडटाच आनी तो पडटगीर अशें जाताच म्हणून. हें पडटा तुका. आता तू क्लायमेट चेंजा नंतर जी परिस्थिती आता उलयतात सगळे जग उलयता, दे आर स्पीकिंग अबाउट रेझिलियंट इन्फ्रास्ट्रक्चर. रेझिलियंट इन्फ्रास्ट्रक्चर हो पयस आतां आमी पावसाचे फाटभुंयेर हे इन्फ्रास्ट्रक्चर उलयता म्हणून हो विशय येता. रेझिलियंट इन्फ्रास्ट्रक्चराचो इशू केन्ना येता, एक एवरेज परिस्थितीचे फुडें जेन्ना क्लायमेट चेंज वता, एक्स्ट्रीम कंडिशन्स येता, ती पावसाची आसूं, वताची आसूं, दुश्काळाची आसूं, त्या कंडिशनाक सस्टेन जावपी इन्फ्रास्ट्रक्चर हाजेर आतां संवसार विचार करता. तो रेझिलियंट इन्फ्रास्ट्रक्चर हो विशय आतां फक्त कॉन्फरन्सांनी उरूं. आमचें जें बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर जें आमी सद्या उलयता तें रेझिलियन्साचें त्या लेवलाचेर ना, तें बेजीक पावसानच कोळमट्टा. सो रेझिलियंट इन्फ्रास्ट्रक्चर हें आमच्या हातूंतलें न्ही. जरी आमी त्या परिशदांनी उलयलें तरी सरकार तरी त्या लेवलार सद्या ना. आतां तूं एक कॉमन सूत्र पळय, हें सगळें जें इन्फ्रास्ट्रक्चर कोलमट्टा, मागीर तूं पणजेचें आसूं, तें कला अकादमीचें आसूं, नाजाल्यार तें हायवेचें आसूं, तातूंत तें कॉमन सूत्र अशें हाजे पयलीं आमी उलयलां की कन्सल्टन्सीचें. कन्सल्टंट जेन्ना ताजो प्रोजेक्ट रिपोर्ट करतात, जेन्ना प्रोजेक्ट स्टडी करतात आनी त्या कन्सल्टंटाच्या रिपोर्टा वयल्यान कॉन्ट्रॅक्टर आपले एस्टिमेट्स टेंडरांक घालता, त्या प्रमाणे टेंडर कोट करता. पणजेच्या बाबतींत कन्सल्टन्सीन कितें केलें, पणजेची जी मुळावी सिवेज सिस्टम आसा, गटर सिस्टम आसा पयलींची आतीक पोर्तुगीज तेंपा वयली, ती कन्सिडर केलीच ना आनी सगळें मॅस करून उडयलें. प्रोजेक्टाक हात घालतकीर वत थंय तांकां गटर मेळपा लागली, सिवेजी मेळपा लागल्यो, लायन, खंयचोच प्लान कोणा कडेन ना. कन्सल्टन्सी ह्या विशयांक गेलीच ना भितर. कला अकादमीचें सेम जालें. आज कलाकार सगळ्याक एकठांय जावन जे एक्सपर्टाक थंय व्हरतात, कोण आर्किटेक्टांक घेवन वता, कोण सावंड एक्सपर्टांक घेवन वता, कोण लायट एक्सपर्टांक घेवन वता आनी थंय वचून पळयता की मूळ जें त्या कला अकादमीचो जो तो आदर्श स्ट्रक्चर आशिल्लें आर्किटेक्चराचें फॉर आर्ट्स एंड परफॉर्मन्स एंड ड्रामा, तेंच कंप्लीट काबार करून उडयलां. म्हणजे परत तो कन्सल्टंट जो आयलो ताणें ताका प्युअर एक बिल्डींग म्हणून पळयली. ताणें ताजे बाकीचे जे आस्पेक्ट्स आसात, एक आर्ट्साचो तो ड्रामाचे परफॉर्मन्स करपाचो तो नमुनो, हे आस्पेक्टूच पळयले ना. फक्त फायनान्स आनी ग्रावंड स्टडी, फायनान्स आनी ग्रावंड स्टडी. आतां हायवेच्या बाबतींत तेंच जालां. तूं आमचे हायवे पळय, आतां तूं एज सच वेस्टर्न घाट्स आर व्हेरी मच वल्नरेबल. जशें आतां तूं उत्तराखंडा बी पळयता, थंय इन्फ्रास्ट्रक्चराक हात घालो, डेव्हलपमेंटाक हात घालो तांणी, ती तीर्थक्षेत्र सगळीं डेव्हलप करपाक, की ते दोंगर कोसळपा लागले. कारण जेन्ना तूं बेजीक स्ट्रक्चर एखादें दोंगराचें मोठी मोठी मशिनरी घालून थंय ते कापून बिपून थंय रस्ते करूं लागता, बेजीक स्ट्रक्चर जें आसता बिटवीन रॉक्स आनी सॉयल तें वायब्रेशनान हालता, ताका लागून ते दोंगर सगळे पडपा लागता. आज वेस्टर्न घाटाचें तेंच जालां. तुका चोल्लाक रस्ते आमी हातांत घेतले डेव्हलपमेंटाक, चोल्ला आज कोसळटा. बारीक बारीक पावसान सुद्दां थंय देगणां कोसळटात, अनमोड देगणां कोसळटात. तेवटेन कारवार बेळगांव हायवे थंय देगणां, कंप्लीट वेस्टर्न घाट. आतां पयर पेडणें जालें तेंच. हायवे कशें बांदल्या पळय तूं, गोंयांत हायवेच्या लागीं देगणां कोसळपी स्ट्रेच पळय सगळे. तुका खांडेपार दिसतलो, तुका कोने दिसतलो, तुका पेडणें दिसतलो. ह्या सगळे कडेन हायवे लागसार जे कापल्यात दोंगर ते कोसळटात. कारण पयलीं जे ग्रेडियंट करून कातरताले आनी ताका फातर बितर लावन मागीर झाडां बिडां लावन ती स्टेबल करताले सायड्स, तो प्रकारच ना. आनी जंय जंय हे उबे दोंगर कापल्यात थंय थंय ते कोसळटात. ते कोने आसूं, ते खांडेपारा आसूं,
ते पेडणे आसूं नाल्यार ते आनी खंय आसूं. सो बेजिकली सगळे कडेन इट्स अ कन्सल्टन्सी फेल्युअर, म्हणजे वेले वयर फक्त कॉन्ट्रॅक्ट दिवपा पुरतो कॉन्ट्रॅक्ट दितात आनी कन्सल्टन्सी ताजे सोशल आस्पेक्ट्स आनी एनवायरमेंटल आस्पेक्ट हातूंत वचत ना. ह्याच मुद्द्यावेल्यान पांडुरंग मुगेलो सुरवात जेन्ना एक प्रश्न येतालो तेन्ना होच आशिल्लो की हें कित्याक घडटा. ही सुयेशान बरी भशेन ताची टॅक्निकल कारणां आमकां विस्कटावन सांगली. पूण एक म्हत्वाचो मुद्दो जो आसा की ज्या लोकां कडेन ही जबाबदारी आसा तो फक्त कॉन्ट्रॅक्टर किंवा कन्सल्टंटा मेरेन म्हणना की ज्या आमदारांचेर मंत्र्यांचेर जबाबदारी आसा तांकां हाजेर खरेंच पडून गेला काय कितें. म्हणजे विकास म्हळ्यार तो विकास कसलो, तो कोणाचो आनी तो कित्या खातीर हें सगळें कुशीक पडलां. ताजे खातीर जे कायदे केल्यात ते कायदेय आमी बदलपाक लागल्यात आनी ह्या विकासाच्या नांवान अशी तरेन एक एक्टिविटी चालू जाल्या की ती लोकांचो किंवा त्या सैमाचो किंवा त्या वाठाराचो विचारच करना अशें दिसपाक लागलां आतां. म्हाका दिसता प्रमोद की कांय प्रमाणांत हे कॉन्ट्रॅक्टर जे आसात अपॉयंट केल्ले, कारण आतां तूं स्मार्ट सिटीचो विशय जर घेतलो जाल्यार तो सेंट्रल फंडांतल्यान आनी स्टेटीचो शेअर अशा प्रकार तो प्रोजेक्ट जाता. हायवे जर घेतलो जाल्यार तो सेंट्रल प्रोजेक्ट कंप्लिटली. सो म्हाका अशें दिसता की कॉन्ट्रॅक्टरांचेर कसलोच कंट्रोल ना सरकाराचो. कित्याक ना कॉन्ट्रॅक्टराक बरोबर चड हित संबंध जाला काय कितें. ते संबंद जालात कारण म्हाका दिसता पयरूच युरी आलेमाक उलयतना आमी म्हणटाले अशें की आजकाल राजकारणी आनी कॉन्ट्रॅक्टर किंवा म्हणून बिझनसमॅन हेंचे सगळ्यांचे इंट्रस्ट सेम आसा. म्हणजे कन्स्ट्रक्शनान आशिल्लो मनीस PWD मिनिस्टर आसता, लँड डिलिंगेन आशिल्लो मनीस TCP मिनिस्टर आसता किंवा रेव्हेन्यू मिनिस्टर आसता. मागीर म्हणजे मायनिंगेन आशिल्लो मनीस तुका मायन मिनिस्ट्री घेता. म्हणजे हे हिस्ट्री जर पयली गोंयची तुवें जाल्यार हे सगळे स्वताचे इंट्रस्ट आशिल्ले लोक जेन्ना सत्तेन येतात आनी तांच्या कडेन जेन्ना ती पदां उरतात तेन्ना आमी विकासाची चड अपेक्षा दवरप ही म्हाका दिसता आमची भिशेपणां जातली. नितीन गडकरी म्हणटा त्या हिशोबान की ताका दिसाक खंय 60 किलोमिटर रस्तो देशांतलो नव्यान बांदचो आसता आनी तेज्या कार्यकाळांत जर देशांतले रस्ते जर पळयले, रस्त्यांचो विस्तार पळयलो, नवे नवे ब्रिज पळयले जाल्यार सगळ्यांनी म्हणजे चड जो फाटल्या 20-30 वर्सांचो विकास जाला तो नितीन गडकरीच्या कार्यकाळांत जाला. नितीन गडकरीनी ते आपले डिपार्टमेंट अशें कंट्रोलान दवरला की एखाद्या कॉन्ट्रॅक्टरान किंवा कन्सल्टंटान कितेंय गडबड केली, कितेंय समज वायट दर्जाचें काम जालें जाल्यार ताका डिपार्टमेंट ऑर्डर काडटा. तो 1 वर्स 2 वर्स 6 म्हयने तूं जर चॅक करशीत NHAIची हे वेबसायट जाल्यार तुका दिसतलें की शेकड्यांनी कॉन्ट्रॅक्टराक तेणी डिपार्टमेंट केल्लें आसा. मग हे सगळें करता जर आसत जाल्यार गोंयान जो करासवाडा टू पात्रा देवी काम सुरू जाल्ल्याक आयज मेरेन जवळ जवळ 17 ते 18 लोक ह्या कॉन्ट्रॅक्टराच्या निश्काळजीपणा खातीर मेल्यात. म्हणजे खंय मार्ग दाखोवन नाशिल्लो किंवा खंय सारकें जागो हें करून नाशिल्लो, कोण खड्ड्यान पडलो, कोण रोडा वयल्यान सकयल पडली गाडी, अशें जावन 17 ते 18 लोक हे रस्त्याचें काम चालू आसतना थंयसर एक्सिडेंट जावन मेले. Can be termed as one of the worst अशें concrete roads in the country, in the म्हणटात. world. बरोबर. आनी त्या हायवे वयल्यान पास जावपी लोक जे आसात कितलेशे आमचे फ्रेंड आसात ते सांगतात की तो गाडी जम जाता अनेक ठिकाण जाग्याचेर. तेच्या सायडीचे दर ह्या जे बांदलेले आसात प्रोटेक्शन वॉल संरक्षण भिंती जे बांदलेले आसात त्यो आनी सुयेशान सांगलें तशें सायडीचेर कापलेलो जो दोंगर आसा न्हू तो त्या प्रोटेक्शनाच्या इतको वयर आसा की तो केन्नाय पडूंक शकता. हे सगळ्यांक खबर आशिल्लें. एकटे तरी म्हाज्या फ्रेंडान व्हिडिओ काडून धाडलो पळय ते दिसत ती पाळसांत कोसळ्ळ्या. सो हे जे इतके निकृश्ट दर्जाचें काम जर जाता आसत आनी त्या कॉन्ट्रॅक्टराक सादो मेमो काडिनात कोण, एक नोटीस काडिनात, ताका कोण विचारी बसिना ना. सस्पेन्शन मागीर डिपार्टमेंट मागीर हे ताका एक कोण तेजे कडेन विचारण सुद्दां करना. हांवें स्वता RTI घालून पळयली सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या विशयाचेर जाल्यार फाटले 2-3 म्हयने ती RTI घुंवता हांगा थंयसर. सो कोणाक काय पडलेलें ना, कोणाचें कंट्रोल ना. स्मार्ट सिटीचो प्रमोद तोच विशय आसा. आतां स्मार्ट सिटी तुमी करता म्हणून आमी सगळे रावल्या, सगळ्यांनी सोंसले. पणजे येवपी लोकांनी सोंसले आनी पणजेन तुमी रावपी लोकांनी सोंसले आनी आमकां दिसतलें की आतां तरी खंय जाग्यार पडटलें, कारण ते म्हणटात की 80-90% काम पूर्ण जालां म्हणून. 80-90% काम पूर्ण जर जालां जाल्यार शेनवार आयतार सोमार अशे 3 दीस जे 17-18 इंच पावस जो पडलो तेन्ना सगळी पणजे फ्लड जाली सगळे कडेन. मळ्यान म्हण, पाटोर म्हण, मिरामार म्हण, 18 जून रोड म्हण, सगळ्या बांदोडकर रोड म्हण सगळ्या लोकेशनाचेर
जी स्मार्ट सिटी जावच्या पयलीं फ्लडिंग जाताले करेक्ट ते आतां जावपाक लागला. मग तुम्ही केला कितें तुमी आनी कितकी वर्सां तुमची पळोवची पडटली. सो म्हाका दिसता की कॉन्ट्रॅक्टर जे आसात न्ही तांचेर इंट्रस्ट तांचेर कंट्रोल ना. कंट्रोल ह्या खातीर ना की कारण सत्तेन आशिल्ले किंवा कन्सर्न मिनिस्टर आसात कोणी आसात ते त्यांचो इंट्रस्ट सेम आणि कॉन्ट्रॅक्टराचो इंट्रस्ट सेम जाला. जर whose development at what cost? I think that is the moot question now. Pramod, we have been talking about this development for a long time. I think on the round table we have taken up these issues of आपण डेव्हलपमेंटा खातीर दुसरी पक्षां वता म्हणून लोक गेले. हय. 8 जण 10 जण स्वामी करून गेले डेव्हलपमेंटा खातीर वता म्हणून. now the biggest आता कळटा असलो डेव्हलपमेंट म्हणून. Pramod, flooding जे म्हणटा ते throughout the world there is flooding. Floodinga खातीर व्हडले हे ना. But the sad part for Goa is that आमचो new infrastructure in the name of development what we have built now, whether it is roads, highways आणि new structure renovations आणि हे केला ते that is crumbling and that is giving way. आणि पांडुरंग मेड अ गुड पॉइंट की पणजे पयलीं जितली बुडटाली ती स्मार्ट तेजे सिटी परस उपरांत चड बुडपा लागली म्हणून. हय, ती कमी तरी बुडपा जाय आशिल्ली. like so what is the use of this consultant, what is the use of these feasibility studies, what is the use of environment impact assessments, what is the use of all these studies and consultants which you are hiring, and where are the compliances? So कोणाकूच पडिल्ले ना. आतां म्हणीत आसा आमी स्मार्ट सिटीर कितलेच रावंड टेबल केले. वी हॅव बीन टेलिंग टायम एंड अगेन देर हें चुकलां तें चुकलां आनी आतां पळय नेचर हॅज टोल्ड अस दॅट येस येस दिस इज त्या खातीर सांगलें की पत्रकार सुद्दां जितले एक्सपोज करपाक शकलो ना Now- तितली पावसान केले म्हणून. कला अकॅडमी पळय कांय जावंक ना. अशें पानां हें जालीं तशें जालें म्हणटा दीस रेन हॅज रीच द Exposed, completely exposed, yeah. Our new high court building is leaking, our assembly complex is leaking. पेडणे वयशे जाल्यार तूं the retaining wall for the highways has collapsed in the matter of 15 days. या दोन फावटी collapse जाले. I mean such infrastructure we are building and what is this? I mean you are hiring top of the line consultants, पैसे घालता इतले आनी आमकां सांगता सारकी डेव्हलपमेंट ऑन अ फास्ट ट्रॅक आनी अशें म्हणून. बट देन ऑन द ग्राउंड this is प्रमोद हो तो फ्लडिंग म्हणटा पळय पणजेचें फ्लडिंग एक्सेस जावपाक लागून आनी एक कारण आसा. तुमी पणजेच्यो खंयच्योय कॉलनी पळोवशात ज्यो पयलीं बांदिल्ल्यो आसात दे हॅव नाव गॉन बिलो रोड लेवल. हां या रस्त्याचें लेवल इज ऑलमोस्ट सवा फीट वयर आयलां कॉलनीच्या कॉन्क्रिटायझेशन करतकीर. आनी ड्रेनेज सारकी ना ही दुसरी गजाल सायडीची ड्रेनेज. पुणून रस्ते वयर सरले आनी कॉलनी सकयल गेल्या. ताका लागून हो जो प्रश्न आसा बट हो प्रश्न आनी एग्रिवेट जातलो फ्लडिंगाचो. कॉमन सेन्साचो प्रश्न. Common senseाचो प्रश्न. इंजिनियरिंगाचो प्रश्न. इंजिनियरिंग न्ही. the consultant what is he doing there? कॉमन सेन्स इशू न्ही. खंयच्याय रस्त्याक वच तूं 18 जून रोड वच दयानंद बांदोडकर वच नाल्यार सांतिनेज यो कॉलनीज हॅव गॉन एटलिस्ट फीट टू 1.5 feet बिलो रोड. सो हे प्रश्न हो फ्लडिंगाचो प्रश्न म्हजे कोतान कोणूच सॉल्व. आनी हे जितली स्मार्ट सिटी वयर सरतली तितलो फ्लडिंगाचो प्रश्न पळयत जाल्यार अंदूचें चित्र आनी एग्रिवेट. हांव प्रश्न कित्याक विचारलो फ्लडिंगाचे आनी डेव्हलपमेंट हांव कित्याक म्हणटा. जल यू स्पीक अबाउट इट एंड गो टू सुयश ऑन दॅट. गिरी आमी पळयलें लो लायंग एरिया कॅचमेंट एरिया तुमी थंयच्यान रस्तो काडटात पण दर वर्साक थंयचें उदक भरतालें आनी पयलीं बुडनाशिल्लें आतां बुडपा लागलां. डेव्हलपमेंट आतांय बुडपा लागलां. सो हें बांदतना एक लो लायंग एरिये भितर कॅचमेंट एरिये भितर कोणूच विचार करना की बाबा हांगा कितें जातलें तें आनी हें कित्याक जाता. I think that is a basic job of a consultant. I understand. When That's you are why it's a hiring, common sense issue. it's a common sense issue, Yeah. and a consultant should have factored in this. That okay, fine, you are taking the area to a new low. Then obviously there will be a flooding if the roads are taken above ground Correct. level. Then obviously there will be flooding. दीस हो जो इशू आहा की लो लायंग एरिया शेतां मदींतल्यान रस्ते लो लायंग एरियेंतल्यान रस्ते कॅचमेंट एरियेंतल्यान रस्ते हे करतना बेजीक विचार जायत ना. Basic आनी लोक सांगतात प्रत्येक कडेन हे करतना तुमी आमकां त्रासांक उडयतली म्हणून आनी आयकनात. आतां TCP प्लॅना प्रमाणे जे रस्ते करतात बेजिकली रस्त्या फाटलो कन्सेप्ट कितें हांचो. TCP जी मेंटेलिटी आसा रस्त्या फाटलो की खंय तरी कोणाचो तरी प्रोजेक्ट येतलो त्या प्रोजेक्टाक 8 ते 10 मिटरांचो प्लॅना प्रमाणे एक्सेस जाय. तो एक्सेस तो रस्तो करून दिवप ह्या खातीर तो रस्तो करतात.
पयलीं 8 मिटर आशिल्लो, प्लॅना प्रमाणे ताका 10 मिटर जाय. 6 स्टोरी बिल्डींग येतली, 12 स्टोरी येतली, 15 स्टोरी येतली जाल्यार ताका एक्सेस 10 मिटरांचो जाय, 15 मिटरांचो जाय. त्या प्रमाणे तो रस्तो बांदता मोकळो जाता. ताजे आडे कडे बाबा कसल्यो कॉलनी आसा सकयल, त्यो कॉलनीचे तांकां पडून वचूना. तांकां पडून गेलो जो प्रोजेक्ट येतलो, ताका जो एक्सेस येतलो रस्तो, तो तितलो रुंद जालो की जालो. ताका लागून तूं तो वयर काड, तूं ती शेतां पुरय नाल्यार आनी कितें पुरय. सो रस्त्याचो कन्सेप्ट हो फुडल्या कोणाचे तरी रियल इस्टेट प्रोजेक्टा खातीर एक्सेस ह्या खातीर तो रस्तो जाता, गांव बुडल्या आता गांव बुडल्या जाता.